गोयचे कॅसिनो 1 नोव्हेंबराच्यान सुरू करपाक सरकाराचो 5वो पावटो. कोळसो खणीचे अर्थीक उदरगतीक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. रेशन कार्डाचेर मेळटले सवाय काने. केंद्रीय मंत्र्याचो चलो म्हणटा बायगिणी कोयर प्लांटाक आमचोय विरोध. नियोजित प्लांटाचे सायटीचेर येवन पळोवणी करपाची मुख्यमंत्र्याक खंय केल्या विनवणी. दक्षिण पश्चिम पावसान बुधवारा केले देशाक बाय बाय. पूण उत्तर पूर्व मान्सूनाचो पावस करतलो वलो दक्षिण भारत, म्हणटा हवामान खातें. गोवा 365च्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. 1 नोव्हेंबरा सावन गोंयांत परतून कॅसिनो सुरू जातले. तशेंच कोळसो खणीचे अर्थीक उदरगतीक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. लॉकडावनाच्या काळा सावन कॅसिनो 6 म्हयने जाले बंद आसात. आता पर्यटनूय ल्हव ल्हव जाग्यार पडपाक लागला. कॅसिनोंनी म्हयन्याचे शुल्क बेगीनच फारीक करचे पडटले. कॅसिनो चालू करपा खातीर सरकार मार्गदर्शक तत्वां जारी करतले. 50% कॅपॅसिटी तत्वाचेर कॅसिनोक मान्यताय मेळटली. कोळसो खणीचे अर्थीक उदरगती खातीर सरकार कन्सल्टंट नेमतली, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ओके, कॅसिनोज जे आसा पळय न्ही, हे 1 तारखेच्यान स्टार्ट करपा खातीर फ्रॉम द 1 नोव्हेंबर आमी तांकां परमिशन दिल्लें आसा. कॅसिनोची कंडिशन्स घातलेली आसा. तांच्यांनी 12 म्हयन्याची जी फीस आसली, पयलीं आमी एडवान्स फीस सगळी भरून घेताले. आतां आमी मंथली फीस एडवान्स भरून घेतले आनी तांकां अलाव करतले आनी उरलेली फीस तेंच्यांनी परत भरपाची फुडें. Appointment of the transaction advisor for the stroke consultant for the selection of the mine developer and operator MDO for the financial development in the coal block. कोल ब्लॉक जो गव्हर्मेंटाक अलाउड जाल्लो हो खूब पेंडींग विशय आशिल्लो. आमी फक्त तेजो टायम सोंपपा खातीर खूब कमी पिरियड उरलेलो. ताज्या खातीर XYK नो हेका आमी आपलो एडवायजर कम कन्सल्टंट म्हणून अपॉयंट केल्लो आसा, जेणे करून फुडले RFQ आनी हे ते फ्लोट करपाचो जो विशय आहा पळय न्ही, हो फुडें व्हरचो म्हणून. लॉकडावनाचो सरकारी येवजणांचेरूय परिणाम जाला. दयानंद सामाजीक सुरक्षा आनी गृह आधार येवजणेचे पयशे आडोवन धरिल्ले. उरिल्ली रक्कम टप्प्याटप्प्यान दितले. येवजणेच्या लाभार्थ्यांक ते जिवीत आशिल्ल्याचे प्रमाणपत्र दिवपाची सक्ती आसची ना. तरी ज्या लाभार्थ्यांक पत्रां गेल्यात तांणी जिवीत आशिल्ल्याचे प्रमाणपत्र दिवचे पडटले. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना हाजी कोणीच आत्तां लायफ सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना. ह्या पॅन्डमिकच्या हितूर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचे बेनिफिशरीज 1,36,850 हे जे बेनिफिशरीज आसा पळय न्ही, हांच्यांनी फक्त एप्रॉक्सिमेटली 6,000 बेनिफिशरीज जे घरा कडेन गेल्या उपरांत मेळूंक ना किंवा तांकां लेटरां गेल्या जाल्यार तेंच्यांनीच फक्त आपलें लायफ सर्टिफिकेट दिवची. हांव DSS बद्दल सांगता. म्हणजे दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना ज्याच्या कडेन घरा कडेन लेटर गेला आनी तूं घरा कडेन मेळोंक ना किंवा तुवें आनी कितें प्रॉब्लेम आहा तुजो, जेणे लेटर गेला तेणीच लायफ सर्टिफिकेट दिवची. उरलेल्यांनी लायफ सर्टिफिकेटूय दिवपाची गरज ना, इन्कम सर्टिफिकेटूय दिवपाची गरज ना. गृह आधार स्कीम हाजे टोटल बेनिफिशरीज जे आसा पळय न्ही, हे 73,000 बेनिफिशरीज आसा. ओके, थोड्यांच्यो सँक्शन जावपाच्यो उरल्या 7,829. ओके, आनी नॉन सबमिशन ऑफ द इन्कम सर्टिफिकेट 229 जाण जेंच्यांनी इन्कम सर्टिफिकेट दिवंक ना, हें स्पेसिफिकली तांकां लेटर गेला. तेज्या बरोबर मायग्रेटेड आवटसायड द स्टेट 5,715 जाण हे मायग्रेट जाल्यात, तांकांय लेटर गेला. ओके, आनी ताज्या उपरांत दर इज एन कंटिन्युअस रिजेक्शन फॉर द मोर दॅन 1 year तांच्यांनी तांच्या घरा कडेन गेल्यानूय बी ते मेळोंक ना अशे 1,885 जाण आसा. म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली ऑल टुगेदर जवळपास 7,000 जाण सुमार आसात. तेंच्यांनीच फक्त आपली लायफ सर्टिफिकेट आनी इन्कम सर्टिफिकेट, म्हणजे जेंकां पर्टिक्युलरली परत सांगता लेटर जेंकां मेळ्ळा त्याच लोकांनी गृह आधाराच्या लायफ सर्टिफिकेट आनी इन्कम सर्टिफिकेट दिवचो. ताज्या व्यतिरिक्त आमच्यो महिला भगिनी ज्यो पंचायतीन इन्कम सर्टिफिकेट घेवपाक वयता
किंवा ह्या पॅन्डमिकच्या काळात आमी ह्या वर्साची लायफ सर्टिफिकेट जी आसा ही तांकां सर्टिफिकेट ज्यांनी लेटर पावोंक ना तेंच्यांनी लायफ सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना. अननेसेसरी पंचायतीन मामलेदारान इन्कम सर्टिफिकेट हाडपाक हाड, आमदाराच्या घरा कडेन लायफ सर्टिफिकेट बरोवपाक घेवपाक गर्दी लाय, हें कोणीच करूं नाका. ह्या आमी कंटिन्यू करता आसतना लायफ सर्टिफिकेट सुद्दां डिपार्टमेंट तांकां विचारतना डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला. जीएमसीच्या ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची कन्सल्टंट म्हणून काम करपी दोतोर अनुपमा बोरकार हांचो कार्यकाळ वाडयलो. N95 मास्कां विकती घेवपाक मान्यताय दिल्या. अपारंपारीक उर्जा स्रोत खात्याचे नाव बदल्ले, डिपार्टमेंट ऑफ रिन्युएबल एनर्जी अशें दवरला. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. वाडत चलिल्ल्या कांद्याचे रेटीन गोंयकारांच्या दोळ्यांत उदक हाडिल्लें, पूण बुधवारा सरकारान थोडी थाकाय दिवपाचो यत्न केलो. रेशन कार्डाचेर फेर प्रायस शॉपांनी लोकांक रेशन कार्डाचेर होच कांदो मातसो सवाय दरान मेळटलो. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगलें. हाचे आदीं कांद्यान फकत बायलांच्याच दोळ्यांत न्हय जाल्यार सरकाराच्या दोळ्यांतय उदक हाडला. हो अणभव मतींत दवरून गोंय सरकारानय कांद्याच्या वाडट्या दरांची दखल घेतल्या. रेशन कार्डांचेर कांदो 31 ते 32 रुपया मेरेन मेळपाची तजवीज केल्या. पूण हो कांदो आनी 10 दिसां उपरांत फेर प्रायस शॉपांनी पावतलो. कांदे जे आसा पळय न्ही, नाफेडाच्या कांद्याचो प्रायस वाडला म्हणून आमी नाफेडाच्या अंडर रेशन कार्डाच्या अंडर प्रत्येकाक 3-3 किलो कांदे मेळटले, विच इज एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट तेजो कितें तरी 32 काय 33 रुपया कितें तरी जातलो. म्हणजे जेणे पर रेशन कार्ड होल्डराक फेर प्रायस शॉपांतल्यान एक विदीन 10 to 15 डेजांत डिसिजन घेतलो थंयच्यान हाडटले. सदांच 10 दिसाच्या भितर लोकांच्या पर्यंत सगळें पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बाजारात 2 तरांचे आनी 2 दरांचे कांदे आसात. एके तरेचो कांदो 80 रुपया किल जाल्यार दुसरे तरेचो 90 रुपया. हे दर 100 रुपयांचेर पाविल्ले. कांदो मरे पोन्ने येवपाचे आसलो न्यू कांदो, तो अजून येवंक ना म्हणल्यार सगळे पिटार जाले न्हू रे पावस पडून, ताका लागून बेळगांवसून येता, बेळगांव आनी कोल्हापूर 2 कडसून येता. फाटल्या दिसान पावस खूब पडला न्ही, ताका लागून न्यू कांदे येवपाचे येवंक ना, ते सगळे पिटार जाले कांदे, ताका लागून म्हारग जालो कांदो. होलसेल रेट कितें? होलसेल 90 रुपीज आसा. बरो कांदो 100 रुपये विकता कांदो. न्यू कांदो 70 रुपये होलसेल आहा, म्हळ्यार तितून एक 10-15 किलो येतले. ते 80 रुपीज विकता कांदे ते न्यू कांदो. आजची रेट किती आसा? आजचे ते पोन्ने आसा ते 100चे आसा, ते 90 रुपये होलसेल कांदो, आनी ते न्यू आसा ते 75-70 रुपीज आसा किलो. 80 रुपये विकता ते कांदो, न्यू कांदो. म्हारग म्हणटा ते व्यापार येता तो सरा व्यापार चड येता तो रेट कमी जाता, व्यापार येना म्हणटा तो म्हारग जाता, अशी आसतले ते. आनी भाजी गिजी थोडा आनी फुडल्या म्हयन्यान थोडा सवाय जाताले, ते कांदा आतां सवाय जायना. ते न्यू कांदा येता ताका अशें टायट आसतले, थोडे कमी जातले थोडे टायट जातले, अशें आसा. आतां आमी म्हारग दिले, दुसरे लोक सवाय दिले, कस्टमर ते सायडीन वयता, अशें आसता. आतां कांद्याचे ते पुरो टायट आसा पोजिशन. कांदे येतकच सवाय जातले. येवपाचे न्हू ते, आतां पावस पडून सगळे ते केतेन ते शेतान सगळे उदक रावले न्हू, आतां येयना ते. आतां टायम आसा ते, केन्ना येता न्हू ते कांदे, ते टायमाक सकयल पडटा रेट. आतां ते सकयल पडिना, आतां टायटच आसा. म्हारग जातलो म्हणटा तूं? आतां म्हारग आसा ना सर, आतां कितें सवाय ते न्यू येतलो तेन्ना म्हणटा तूं? आतां येवपाची न्यू वर्सांनी सर, न्यू आसता ताका लागून म्हणटा ते. आतां न्यू वर्सान ताका येयना न्हू व्यापार, ते पयलींचे ते लोक स्टॉक करून दवरता, ते व्यापार येता न्हू. आतां कांदा 100 रुपया जावन आमी पोट भरतलीं कशी रे. हिंगासर गिरायक ना, लोकूच बाजारान भितर सरना. येवन हिंगा मोटाराकूच दिसते सावपानी. कशें म्हणून आमी जेतली हिंगासर आतां बाजारान, सगळे लॉस पडलेले. भायर आवट भायर सगळें गिरायक, सगळ्या रस्त्यांचेर गिरायक, भितर मार्केटान लोक येवपाक ना. Prices of onions are just shooting up by the day, and sometimes I feel that this is one of the most essential thing in our cooking, and if we have to pay $100 per kg, that becomes too much. So I would urge that government should do something about it and should bring the prices down so that we can use onions as our essentials in our daily cooking. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख.
बांयगिणीच्या कोयर प्रकल्पाक आम्ही आदी सावन विरोध केला. आमचो ह्या प्रकल्पाक आतांय विरोध आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हो प्रकल्प स्थगीत दवरचो. कसलेय पावल उबारच्या आदी नियोजित प्रकल्पाचे सायटीचेर येवन पळोवणी करची. ओल्ड गोवाचो आदलो पंच आनी खासदार श्रीपाद नायकाचो पूत सिद्धेश नायकान मागला. श्रीपाद नायक आणि त्याचो पूत सिद्धेश नायक पोरणे गोंयच्या प्रकल्पा वयल्यान राजकारण करता असो काँग्रेसीन आरोप केल्लो. तेका सिद्धेश नायकान जाप दिल्या. आपणें सदांच ह्या प्रकल्पाक विरोध केला. मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आशिल्लो त्या वेळार लेगीत तेका हो प्रकल्प आमकां नाका अशें आपणें सांगिल्लें. हो प्रकल्प हांगा काँग्रेसीनच हाडला, पूण आतां ते भाजपाच्या फुडाऱ्यांक बदनाम करतात. येता ते वेंचणुकेंत कुमारजुंवे मतदारसंघात काँग्रेसीच्या उमेदवाराचें डिपॉझिट जप्त जातलें अशें सिद्धेशान सांगलें. पळयात राजकीय झुजाची पूर्वतयारी. ह्या प्रोजेक्टाचो जो इफेक्ट आसा तो हांगा ओल्ड गोवा सगळ्यांक जातलो. आनी जेन्ना आमचे कडेन लोक एप्रोच जाले तेन्ना आमी सीएमा कडेन गेले. आज पर्यंत बांयगिणी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर काँग्रेसीन एक शब्द काडूना. ते काल पयर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तांणी तो इश्यू म्हणून सांगलो आनी त्या हितून डिस्कशन जालें. कसलें जालें तर सिद्धेश आनी सिद्धेशाचो बापूय ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायक थंय सीएमा कडेन फक्त पॉलिटिक्स करपाक गेले म्हणून. हें जेन्ना केला तेन्ना आमचे स्वर्गीय माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकार जेन्ना आशिल्ले तांच्या समोर सुद्दां आमी हेच्या बद्दल विरोध केल्लो आसा. आणि सरकाराक आनी आतांच्या मान्य मुख्यमंत्र्यांक हांव इतलेच विनंती करता की थंय सायट विजीट त्यांनी करपाक जे मान्य केल्लें आसा ती करची. थंय लोकांचे जे फुडें लोक अफेक्ट जातले ताचो विचार करचो आनी हो प्लांट आसा तो होल्डार दवरचो. हांव ओल्ड गोवा पंचायतीन पंच आशिल्लो तेन्ना सुद्दां 2014 ते 2017 पर्यंत तेन्ना सुद्दां आमी ह्या विशयाक सदांच अपोज केल्लो आसा. डेली फोर्थनायटली मिटींग जी आसा तातूंय अपोज केल्लो आसा आनी ग्रामसभेन सुद्दां लोकांच्या फुडल्यान आमी म्हळ्यार हांवें पर्सनली सुद्दां अपोज केल्लो आसा. आनी जर तर हो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता जाल्यार फुडल्या प्लांटाक सुद्दां हो अपोज करचो ना. हें फक्त नाटक आसा आनी विशाल हितून एक्सपोज जाल्लो आसा अशें म्हाका दिसता. हें फक्त निमित्त आसा, हें कारण आसा. तांकां खबर आसा आनी काँग्रेसीकूय खबर आसा की विशालाचें थंय स्टँडींग कितें आसा आनी ह्या फुडल्या निवडणुकीक विशालाचें थंय डेपोजीट जप्त जावपाचें आसा. 2006 सावन ह्या वादाक सुरवात जाल्या. सुरवेक थळावो आमदार मडकयकारान प्रकल्पाचें समर्थन केल्लें, पूण लोकांनी दबाव हाडल्या उपरांत ताणें लोकांची बाजू घेतली. 2019 जुलयात विधानसभा अधिवेशनात मायकल लोबोन प्रकल्पाच्या समर्थनात भाषणय केल्लें. उपरांत बांयगिणी कोयर प्रकल्पाक विरोध वाडत चल्ला हें पळोवन पणजी महानगरपालिकेन 2019 जाहीर सुनावणी घेतिल्ली. थंय पणजेचो मेयर आनी उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचें उलोवपय जाल्लें, पूण थळाव्यांनी आपलो विरोध कायम दवरिल्लो. आतां परत बॉल मुख्यमंत्र्याच्या रिंगणात उडयला. 10 वर्सां जालीं हें आर्ग्युमेंट करीता आमी आनी म्हाका दिसता मायंडसेट लोकांची चेंज जावपाक जाय. पयलीं आमच्या आमदारांची चेंज जावपाक जाय. आमदार आमी जे लोकांनी निवडून हाडल्या तेणी चिंतपाक जाय की आमी आमचो वाठार नितळ दवरतले. कशें दवरतले? वाठारांतलो कचरो काडून दुसऱ्याच्या हितून घालचे ना आमी बॅक यार्डान. वी वील ट्रीट इट. टू ट्रीट दीस आवर गव्हर्नमेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोदजी सावंत इज सिरियस टू सेट अप 4 प्लांट्स इन गोवा. जर प्लांट येता जाल्यार ओल्ड गोवाच सोड, हांगा आमच्या बांयगिणी सोड, बाकीचे कडेन सुद्दां कोणी ऑब्जेक्ट करूंक जायना. कारण आयज आमी पळयता गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घातल्या नंतर कितलेशेच प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले आसा. आयज जर आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जर केले ना जाल्यार रस्त्यांचेर जे गार्बेज आमी पळयता कोणच्याचेर ओल्ड गोवा कोल्ले सगळे मेन रस्त्यांचेर आसा जाल्यार त्या शेवटी तेजें करप कितें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सान जुदी द आर्यल ह्या मडगांवच्या गांवांत मंगळारा मध्यान राती तणाव निर्माण जालो. गोंयांत कोळसो नाकाच्या वावुरप्यांनी रेल्वे लायनीच्या डबल ट्रॅकिंगाचें काम वचून बंद उडयलें. त्या उपरांत थंय पुलीस फौज फांटो धाडचो पडलो. काळ्या कोळशाच्या काळ्या वेव्हारांक विरोध करपा खातीर मंगळारा भर काळखांत
जुजेद आर्याल वाठारात उजवाड घालपी मेणवाती पेट्टना दिसल्यो. कोळशाची येरादारी करपा खातीर ह्या वाठारात रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंगाचें काम चल्लां. ताचो निशेध करपा खातीर थळावे लोक पेटिल्ल्यो मेणवाती आनी टॉर्ची घेवन थंय पावले. तांणी काम आडायलेंय बी, पूण पुलिसांनी येवन परत काम सुरू करपाक लायलें. पळयात हो रात्रीचो खेळ चाली. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. जिल्लो पंचायत आसूं वा विधानसभा वेंचणुकाचे रणमाले अजून वाजोंक ना, पूण राजकीय पेपारी मात वाजपाक सुरवात जाल्या. पर्रा त्याचो अनुभव आयलो. आम आदमी पार्टीवाले थंय ऑक्सिमीटर वाडटाले, पूण कोफुसांव जाले. पुलीस, कलेक्टर, भलायकी मंत्री अशें करत वयर मेरेन खबर पावली आनी आपाक ताची मोहीम बंद करची पडली. अशें आसलें तरी फाल्यां पर्रा वचोन घराघरांनी आमी ऑक्सिमीटर वाडटले. कापासदार आसा जाल्यार पंचायतीन वा सरकारान आमकां आडोवन दाखोवचें, आम आदमी पार्टीन आव्हान केलां. गोंयांतल्या कोविड पेशंटां कडेन सरकारी यंत्रणा पावना, लोकांक गरजेच्यो सुविधा मेळनात, त्यो मेळोवन दिवच्यो हे खातीर गोंयचे आम आदमी पार्टीन घराघरांतल्यान ऑक्सिमीटर वाडपाची मोहीम सुरू केल्या. बुधवारा आम आदमी पार्टीन पर्रा वाठारांत ऑक्सिमीटर वाडपाक सुरवात केली, पूण थळाव्या पंच वांगड्यान तांकां आडायले. सरपंचाची ऑर्द आसा म्हणून सांगलें. सरपंचान कलेक्टराची परमिशन घेयात म्हणून सांगलें. प्रकरण वयर मेरेन पावलें आनी निमाणे कडेन आपाक तेंची मोहीम थंयच बंद करची पडली. कितें जालें तें आयकात आपाच्या फुडाऱ्यां कडल्यान. आमी आयच्यान पर्रा ह्या गांवांत ऑक्सिमीटर ड्रायव्ह करपाची सुरवात केली. पर्राचे लोक खुबशे लोकांनी आमकां वेलकम केलें आनी खुबशे जाणांनी हे बी म्हटलें की कमीत कमी आम आदमी पार्टी करता जें काम गव्हर्मेंटान करचें आसलें तें गव्हर्मेंट करपाक चुकला. गव्हर्मेंटान हे फेसिलिटी दिवंक ना. तितल्यान एक वॉर्ड मेंबरान येवन आमकां सांगलें की काम बंद करा म्हणून हें टेस्टिंगाचें. तर आमी ताका विचारलें कित्याक बंद करचें. ते उतराक तेणें आमकां म्हटलें की सरपंचान अशें सांगलां म्हणून. तर हांवें सरपंचाक कॉल करून विचारलें की बाबा हें कित्याक बंद कर म्हणटा तूं. तर सरपंचान आमकां सांगलें डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर हाड आनी तेन्ना तुमकां करपाक मेळटली. तितल्यान तेंच्यांनी पुलिसेक आपयले, आमकां धमकोवपाक सुरवात केली. तेंच्यांनी डीवायएसपीक कॉल केलो, परत डेप्युटी कलेक्टराक कॉल केलो, तेच्या नंतर PA टू हेल्थ मिनिस्टर तेंकाय कॉल केले आनी अशें करून आमकां सांगलें तें काम थंयसर बंद कर. तुमकां खबर आसतली जे सरपंच आसा, शी इज द वायफ ऑफ द MLA and waste minister in Goa, also of the ruling party. तर तिने येवन जेन्ना आडायले लोक, थंयच्या स्थानिक लोकांनी आमकां म्हटलें की हे पळय हे तुमी आतां कितकें बरेंशें काम करता, हे स्वता BJP हांगासर काम करतेल्याकूय बंद करता आनी स्वता आपुणूय करिना. आनी अशें करून आमकां बंद करून लायिल्लें. आमी तांकां सांगलें तुमी आमकां नोटीस धाडा, कितें आसा तें करा, कायदेशीर करा. आमी कायदेशीर काम करपाक जाणा. सरकार काय करना, पंचायत काय करना, आमी जर फुडें सगळें करपाक तांकां आडोवपाचो प्रयत्न करता. तेन्ना हांव ठामपणे सांगूं सोदता पर्राच्या पंचायताक, ताच्या मेंबराक, तशेंच पर्राच्या लोकांक आमी फाल्यां हांव आनी म्हजे वांगडी सगळे परत त्या गांवांत वतले आनी घरोघरी वचून ऑक्सिमीटर करतले. सरकारान किंवा पंचायतीन आमकां आडोवन तें दाखोवचें, कारणां दिवची कित्याक आडयता तें. आमी जर लोकांक खातीर फुडें सरल्यार आमी कदापी फाटीं सरचे ना आनी लोकांक झुजतले आनी ऑक्सिमीटर फाल्यां आमी परत करतले. आमी सगळे आम आदमीचे वतले आनी ते गांवागांव वचून घरोघरी वचून ऑक्सिमीटर ड्रायव्ह चालू जातले. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोनाचो संसर्ग पयल्याच्या प्रमाणात कमी जाल्ल्याचे भारतीय वैजकी संशोधन परिशदान म्हटलां, पूण धोको मात अजूनय कमी जावंक ना. ICMRचो डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव हांणी कोविड-19चो सप्तकी अहवाल सादर केलो. देशांत एक्टीव दुयेंतींचो आंकडो बरोच उणो जाला. देशांतल्या कोरोना दुयेंतींचो एकूण आंकडो
79,90,322 पावलो. हातूंतले 72,59,509 दुयेंती बरे जाल्यात. भारतात एकाच दिसात 43,893 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 508 जाणांक मरण आयला जाल्यार 58,439 लोक बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. आतां मेरेन भारतात 79,90,322 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. 1,20,010 जाणांच्या मरणाची जाल्यार 72,59,509 जाणांक नवी जीण फावो जाल्या. भारतांतल्या कोरोना पिडेस्त राज्यांचो नियाळ. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 16,54,000 पावलो. आंध्र प्रदेशात 8,11,000, कर्नाटकात 8,09,000 केसींची नोंद जाल्या. तमिळनाडूंतलो आंकडो 7,14,000 पावलो. उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 4,74,000 जाला. जगभरात एकाच दिसात 4,59,000 कोरोना केसींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसींचो आंकडो 4,42,00,000 पावलो. 11,71,000 पेशंटांच्या मरणाची खबर आसा जाल्यार 3,24,00,000 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिका आघाडीचेर आसा, थंयचो आंकडो 85,48,000 जाला. फाटोफाट आसा भारत, 79,90,000 हो भारतांतल्या केशींचो आंकडो. ब्राझीलांतल्यो केशी 54,40,000 पावल्यात. 15,47,000 हो रशियेंतलो आंकडो. फ्रांस 5वे सुवातेर आसा, थंय 11,98,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. बुधवारा 28 तारखेक दक्षिण पश्चिम मान्सूनान घरची वाट धरली. त्याचबरोबर भारतात उत्तरेत वारो व्हांवपाक लागिल्ल्यान ईशान मान्सूनाच्या पावसान दक्षिण वाठारांत आयज झडपाक सुरवात केल्या. अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर तशेंच आसाम, मेघालय, कोकण, गोंय, मध्य प्रदेश, आंध्राची दर्यादेग, दमण, कर्नाटकांतलो कांय वाठार, केरळा, तमिळनाडू, पोंडेचेरी आनी करिकल वाठारांत गडगड घालत पावसान निरोपाची हजेरी लायली. The 24 hours ending at 8:30 a.m. of today, that's on 28th of October, none of the stations over Goa reported rainfall. Weather remained dry over Goa in past 24 hours. And with the reduction in rainfall activity and also with the reduction of water vapor in the middle troposphere, the conditions have set for the withdrawal of southwest monsoon from Goa and also from the entire country on 28th of October. So the atmospheric conditions have satisfied for the withdrawal of monsoon, southwest monsoon from Goa and entire country, and as on 28th of October, southwest monsoon has withdrawn from India. Now, if we see the satellite imagery, we can see that most part of the mainland are not having significant water vapor. This is satellite imagery of water vapor content. Only the eastern part of southern peninsula, regions such as Tamil Nadu and some part of Kerala is having significant amount of water vapor. This is because along with the withdrawal of southwest monsoon, northeast monsoon has commenced over Tamil Nadu and Kerala. So in the coming days, weather over Goa is very likely to be dry. Only on 31st of October and 1st November we are expecting some light rainfall activity. But as on today, there are no weather related warnings for the coming 5 days. And also there are no fishermen warnings for the coming 5 days. In this post-monsoon period, rain will usually be accompanied with thunder and lightning activity as well. So whenever any such signature of severe weather or thunderstorm activity is obtained, IMD Goa will be issuing nowcast warnings on its website as well as on its social media platforms. So we would request public be updated with the latest information from IMD and be updated with the severe weather update in the form of nowcast or regular warnings. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक. गोवा 365. देव बरें करूं.